मनशा काळीज अखंड जिविताक बुन्याद घालता. कूडू मोतू ओत्मो बोगना सांगता हाडणं मोगाच्या बांदांत मनशाक वर्जीत करता. जिविता अनुभोगू मैपासांत सांगता गुंतवून जिविताची गूंड सतां काळजांत पुंजावून जिवीत नव्याच दिशेन समजोंक तुका आदार दिता. तर राजांच वर्तें म्हणलें चिंतापू फायद्याचें न्हय. बगना सिंतिमेंतां उपकाराक पडचींच न्हय. बगर काळजाच्या गुंडायेतावन मैपासान जियोंक तो शिक्षी तर जिविताच्या शिखराक पावोंक वेगळी वाट मेळची नाका.